सगळ्या आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागुया. देवान तांकां राख आनी सांबाळ आनी सुरक्षीत सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बऱ्याक बरो वायटाक वायट हें आमच्या स्वयंभान आसा, पूण हे स्वयंभाचेर जैत व्हरूंक आनी बऱ्याक बरें करूंक तशेंच वायट करतल्यांकूय बरें कोणाकूच न्हय, पूण तेवून आशिर्वाद दिवंक जेजू आमकां आपयता. आयज आमी साद्या कालाचो 7वो आयतार पाळटां, तेन्ना आयज पवित्र बालपणाचो दीस समोर पडटना दर एकल्या भुरग्या खातीर देवाक दिनवासता. तें देवाक जाय ते भाशेन एक कुटुंबाक भेटयलेल्या वर्सां वाडूंक हो आमचो आवंडो बापाक उबारता आनी ताचे सगळे होक आनी अस्मिताय एकामेकाच्या आशिर्वादान आनी सहकारान फावो कर म्हूण आयच्या मिसान मागुया. वायटाक वायट फारीक करप आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां शांती, मोनाची आनी कुडीची शांती दिना. जायते फावटी आमी दुस्मानकाय घेवन वर्साचे वर्सां काडल्यात. ह्या वेळार आमच्या पातकांचेर दूख धरुया. देवान एकामेका लागीं बोगसोरे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदविदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भागीर सदांच्या कोयर मेरेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. Munadeva unsori alishatvidacha iska sonsali sorvespora deva sorgicharaya sorpodveda deva baba amituka namaskar kortam amituka dinvastam तुझ्या तोरवळ्या पासून आम्ही तुका वागणं. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सोम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काढणार. आमची काकूत को, तू बापाच्या उजव्या पोचलाय. आमचे मागणे ऐकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगली देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू
प्रार्थनुया. सूर पुदविदा देवा आमच्या बापा, तुझी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाडून तुजी कुशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे पुरी उतरांनी तशेंच कोरण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सावलू उठलो आनी इस्रायलाचे 3000 विचून काडलेले मनीस घेवन जेफेच्या अरण्यांत देंवलो. दाविदाक सोदून काडूंक जेफेच्या अरण्यांत तो गेलो. रातच्या कालोखांत दाविदान अबिसाय फौजेक मेलूंक केले. आपले तकलेशी दोरनीर आपलो बालो तोपून दवरून सावलू फौजे मोळार एका तोंबूंत न्हिदलोलो आसलो आनी ताचे सोर भोंवती आपनेरा बरोबर फौजूय आड पडलोली. तेन्ना अबिसायान दाविदाक म्हणलें, तुज्या दुस्मानाक आज देवान तुज्या हातांत घाला. तोर बालाच्या एकाच दोख्यान ताका हांव आतां तोरतोरेक तोपतां. एकूच दोको पुरो, 2 दोख्याची गरज ना. पूण दाविदान अबिसायाक सांगलें, ताका मारी नाका, कारण सर्वेस्पराच्या माकलोल्यांचेर कोणें जर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरूं येत. आनी दाविदान सावलूचे तकले कोडचो बालो आनी उदकाचो गाडगो घेतले आनी ते आपले गेले. कोणेच पळोवंक ना, कोणूच नको आजालो, न्हय म्हूण कोण एक जागो जालो ना. तर ते सगळे न्हिदलोले, कित्याक सर्वेस्परान धाडलोली न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद पेले वाटेन वचून वयर दोंगराचे तेंगशेर पयस रावलो. तांचे मोदें वाटेची लांब अंतर आसली. मागीर दाविदान सावलूक म्हणलें, राजाचो बालो हो पळ्या आसा. कोणा एका तरणाट्याक हांगा येवून दी आनी तो व्हरून दी. जोन एकल्याच्या प्रामाणीकपणा आनी विस्वाशीपणा प्रमाणे सर्वेस्पोर मुजुरी दिता. आज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातान घालो, पूण सर्वेस्पराच्या माकलोल्यांचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. आनीकदां म्हणुया, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत पोंडांतल्यान निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकुट घालता. जबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून पेटोना. ताचे कालीज काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदां काळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. जबाब,
सोरेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमोग उदेंत आनी ओस्तूम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितल्या पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्याक कोनवालायेन वागयता तसोच सोरेस्पोर आपली भोक्ती करतल्यांची दोयार दवरता. जबाब सोरेस्पोर सगलोच कोनवालाय आनी मायमोग. भाग्यान पावलून कोरीतकाराक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, शास्त्रान अशें बरयलोलें आसा, पयल्या मनशाक आदावाक देवान जिवो मनीस केलो, निमाण्या आदावाक जिवीत दिवपी आत्मो केलो. आत्मीक ते पयले दिश्टी पडना, पूण मनशाच्या सोयबा प्रमाणे तें. त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनीतावन घडलोलो तो मातयेचो, दुसरो मनीस सोर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो तशी मातयेची ती ताचे सारकी, आनी जसो हो दुसरो सोर्गीचो तशी सोर्गीची ती हाचे सारकी. म्हणटूच जशें आमी मातयेच्या मनशाच्या रुपकाराची जाल्याव तशें आमी सोर्गीच्या मनशाच्या रुपकाराची जातोल्याव. देवाचें उतर हे देवाचे वरकार उद्गार. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हाका खाण दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जोळटात तांकां बरें करात, तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगोस्त्र काडून घेत ताका जुबोय व्हरूंक आडाय नाका. तुजी लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वोस काडून व्हेल्या ताचे कुडची ती परतून मागूं नाका. येरांनी तुमचे सोरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात, आनी तुमकां बरें करतल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. पातकी पर्यंत तशेंच करतात. जाचे लागीं परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात, तांकांच तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें. दिलां तितलें परत घेवच्या मनान पातक्याक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवची आशा दवरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकार्यां आनी वायटव्या सोरी तो कोण वाडो. तुमचो बाप दोयार तशींच तुमी दोयार जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना.
दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो, दियात आनी तुमकांय मेळटलें, बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप तुमच्या उंटयेंत पडटलें, कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी मोगाळ भाऊ भयण, आमी साद्या काळाच्या 7व्या आयतारान भितर सरता आनी ह्या आयतारांत आमी बाळपणाचो दिसाचो उगडास करता. तो सगल्या बाळपणा खातीर आमी मागतना देवान तांकां सुरक्षीत सांबाळूंक, तांकां आमच्या मागण्याचो तशेंच दुडवांचो गरज आसा जाल्यार उदीक आनी उदीक आमी ही गरज तांकां दिवंक, आमी आयतें मन दाखोवंक आमकां कृपा मागुया. तशेंच जी कोण भुरग्यांक विक्रेक घेतात, जी कोण भुरग्यांक आपलो फायदो काडटात, असल्या खातीर आमी मागुया आनी भुरगीं अदीक सुरक्षीत ह्या संवसारांत जियो म्हूण आमी तांचे खातीर मागुया. भाऊ भयण, आयच्या ह्या तिनूय वाचपांनी आमी नियाळटा आसतना पयले सुवातेर बोगसोण्याचें मन आमकां आसचें म्हणून ही तिनूय वाचपां आयचे आमकां सांगतात. अमेरिकेचो राष्ट्रपती अब्राहम लिंकन जेन्ना तो इलेक्शन जिखलो तेन्ना कोणें ताका एक विचार केलो, आतां तुज्या दुस्मानाक तूं कितें करतलोय? आनी ताणें म्हणलें, म्हज्या दुस्मानाचो हांव भस्म करतलो, म्हणजे म्हज्या दुस्मानाक हांव म्हजो इश्ट करतलो. हो भयणीनो, इलेक्शनाच्या वेळार अशेंच कितें आमचे मदें घडटा. जायते फावटी आमी एका पक्षाक भोंवता, आमी तांचो प्रचार करता आनी दुसऱ्याचेर आड आमी उलयता. इतलेंच न्हय, तो उमेदवार जिखून आयलो म्हणटच आमी दुसऱ्यांची केण्णां मारता, आमी फकाणां करता, दुसऱ्यांक खाला उडयता. अशें आमचें धोरण जायते फावटी जाता आनी जायते फावटी आमी एकामेका समेत दुस्मानकाय भाव भयणो ही पाळटा आनी दुस्मानकाय जायते वर्सां आमचे मदें भाव भयणो आसता. आयचे पयलें वाचप आमी किरीत भाशेन सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें घेतलां. सावलू हो एक राजा आसलो आनी दावीद दुसरो राजा आसलो. सावलू हो राजा दाविदाचेर तिडटालो, ताका नोसाय ताची जाल्ली, कित्याक दावीद ओदीक आनी ओदीक ताचेहून फामाद जाल्लो. म्हणटच 3000 फौजी घेवन तो ताका मारूंक वेता. दावीद पातशायाक तो मारूंक वेता तेन्ना दावीद पातशाय लिपता आनी किरीत भाशेन तो म्हणटा आपल्याक मारूंक येता सावलू. पूण जसो दावीद लिपता, सावलू रातचे वेळार जेमेन न्हिदता, तो थोकता आनी असले वेळार सावलूक मारूंक दाविदाक सोयग मेळटा आनी आबीस उत्तरेक तोपता, म्हणजे सावलूचोच बालो घेवन हांव ताका मारता. आनी भाऊ भयणीनो, दावीद राजाक ही बरी सवलत आसलोली ह्या वेळार सावलूक मारूंक. पूण दावीद राजा म्हणटा नाका, ताका मारी नाका. तो सर्वेस्परान मागलोलो आनी कोण ताचेर हात उबारचो ना, कित्याक तो कोणूय ताचेर हात उबारतलो तो गुन्यांवकार जातलो आनी हांव ताका मारचो ना. जरी ताणें म्हाका इतलें वायट केलें, जरी ताणें म्हाका इतलें ह्या दोशेर पावयलो, हांव ताका मारचो ना. आमचे मदें कोणूय तर आसलेले जाल्यार आमी म्हणटले आसले, सावलू मारूंक सोयीग आसलो दाविदाक हो पिसो, ताणें ताका बोगशिलो, ताणें ताका त्या वेळार मारून उडोवंक जाय आसलो, कित्याक इस्रायलाच्या कायद्या प्रमाणे दोळ्याक दोळो, दांताक दांत असो तांचो कायदो आसलो आनी हो कायदो तांणी पाडूंक जाय आसलेलो जायते फावटी. पूण दावीद राजा तशें करिना. दावीद राजा सावलूक बोगशिता आनी ताचो जीव तो काडिनासतना ताका तो सोडून दिता. बाबा भयणो, हेंच कितें आज जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता. कांय बरीं उतरां जेजू आमकां म्हणटा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. हें जायते फावटी आमकां अवघड. जो आमच्या जिवितांत दुस्मान आसा ताचो मोग करूंक आमकां जायते अवघड, कित्याक आमी एका मनशाक दुस्मान म्हूण मानता तेन्ना आमी ताची नदर सुद्दां घालिना. जायते फावटी घडीक आमी ताका पळयना सुद्दां. जायते फावटी घडीक आमकां हो मनीस मुखार दिसलो म्हणटच आमकां तिडूक येता आनी आमच्या दुस्मानाक जायते फावटी ही केस्तांव जातात तेन्ना आमी एकामेकाचे जीव काडूंक आमी राजी जाता. म्हणटच जेजू आमकां जें कितें घडोना तें करूंक सांगतात. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. दोळ्याक दोळो, दांताक दांत अशें इस्रायलान
बरयल्लें आसलें पूण जेजू दुसरीच शिकोवण सांगता तुमच्या दुस्मानाचो तुमी मोग करात तुमकां जळटा तांकां बरें करात आमी जाणो आमकां सदांच कोणूय तर आमचे जळटा आमी म्हणटा फादर कितलेंय ताका बरें कर ताचे अमते कोरशा उदक कित्याक तो परतून तीच वस्त करता परतून म्हाका तोच दुमाडो दिता परतून तो गाडयोच मारता परतून तो वायटूच करता असलें आमचें धोरण जाता परतून जेजू आमकां म्हणटा तुमचे शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात भाऊ भयणीनो हें जाल्यार एकदमूच अवघड आमकां तर बरें करीत जाल्यारूच आमी दुसऱ्यांक बरें करता आमकां कोणें आमुर्क आंसू दिलो जाल्यार आमी रोखडीच हांसता पूण आमचेर कोणूय तर शिराप घालीत जाल्यार भाव भयणीनो जेजू म्हणटा ताका आशिर्वाद दियात ही नवी शिकोवन जेजू सांगता इस्रायल पोरसां त्या वेळार रोमकाराच्या गुलामपणांत आसली म्हणजे रोमकार अधिकार चलयताले इस्रायल पोजी आनी ते तांकां खेणटाले किरीत भाशेन ह्या रोमकारांक म्हणटच जेजू त्या वेळार तांकां सोडूंक आयलो हो आमचो राजा वो आमकां झूज मांडूंक शिकयतलो अशें ते सजमताले पूण जेजू म्हणटा तुमकां शिराप घालतल्यांक तुमी आशिर्वाद दियात म्हणटच रोमकार दीस आनी रात तांकां पिडापीड दिताले जेजू ह्या वेळार म्हणटा तांकां आशिर्वाद दियात उपरांत म्हणटा तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात कशें जावंक शकता भाव भयणीनो हें जाल्यार एकदमूच अवघड म्हाका जो वायट करता ताका जेजू म्हणटा तुमी मागात म्हज्या मनांत जायते फावटी येयत कोणाचोय तर विचार म्हाका जो वायट करता तेन्ना भाव भयणीनो उदीक आनी उदीक म्हजें भितरल्यान शिजता आनी हांव म्हणटा हाका दाखयतलो हाचो बदला घेतलो अशें आमचे भितर जाता पूण जेजू म्हणटा वायट करतल्या पासत तुमी मागात कोणूय तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय हें जाल्यार भाव भयणीनो सारकेंच अवघड आमच्या जिवितांत करूंक कित्याक आमच्या पोल्यार कोणूय मारले जाल्यार आमच्या आख्ख्या आंग दुखवता आमी भाव भयणीनो शिरशिरता आनी जेजू म्हणटा एका पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो ताका दाखय आनी जेजून आपल्या जिवितांत केलें कुर्सारून कळटा आसतना जेजू तुवें मरता आसतना भाव भयणीनो जेजून म्हणलें बापा बोगूस तांकां ते नकळत कितें करतात ते आपल्या जिविताच्या उदाहरणान ताणें दिलें भाव भयणीनो हेंच न्हय अमेरिकेचो राष्ट्रपती म्हणटा हांव तांचो बसमो करतलो हांव तांकां म्हजें इश्ट करून घेतलो कित्याक म्हजे दुस्मान कशे एलिसाचे वेळार ते आसले पूण हे वेळार आमकां गरज ते म्हजे इश्ट कशे जिवंक भाव भयणीनो आमचे दुस्मान कोण गाय थोडो आमी लक्ष घाली आमी कशे तरेन दुस्मान काय पाळटा ती आमच्या जिवितांत दुस्मान काय आमी कशी पाळटा पयले सुवातेर आमी शेजार सांबाऱ्या मदें आमचे संबंद जायते फावटी एक फावटी वाटेक लागून झगडीं जातात एक फावटी आमी दुर्गां बांदता वाट बंद करता एक फावटी बाबा भयणीनो आमची दुस्मान काय बाबा भयणीनो भाटां बेसांक लागून जाता आमचेच घरची एक भाव दुसऱ्या भावा लागीं झगडटा भाटां बेसांक लागून इतलेंच न्हय आमी भाव भयण एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरांत सायबीण वता तेन्ना दुर्गा वय दिता आमी तांच्या घरांत पांय धरिना कितली अवघडाय आमच्या जिवितांत आमी करता भाव भयणीनो दुसरे सुवातेर आमी एकामेका सगळें उलयना वर्साचे वर्सा उलयना आमी नदर सुद्दां घालिना आमी शिराप सोडटा आमकां सोंपता काय जेन्ना जेजू आमकां सांगता तुमचे शिराप घालता तांकां आशिर्वाद दियात कितें आमकां जेजू सांगूंक सोदता जायत दुसरे सुवातेर आमी दुस्मानकाय इतली पाळटा आमच्या जिवितांत वेंचणुकेच्या वेळार जायते आमी एकामेकाचेर आड उलयता जायते आमी एका पक्षाचे जाता दुसऱ्या पक्षाक आमी भाव भयणीनो आड उलयता तेन्ना दुस्मान एकामेकाचे जाता ही दुस्मानकाय आमी वर्सांच्या वर्सा पाडूंक सोदता आमी म्हणटा बोगसणें ना आमी मारूंक सुद्दां तयार आसता एकामेकाक आज जेजू आमकां उगडास करता तुमचे जळटा तांकां बरें करात बरें करूंक जायते फावटी आमकां आवड भाव भयणीनो कित्याक आपणाचोच मोग करतल्यांक मोग करचे जाल्यार तुमच्या आनी पातक्या मदें कसली अंतर भाव भयणीनो म्हणटच आमी आमचोच मोग करता ताचो मोग केल्यार आमच्या आनी पातक्या मदें कसली पातकी तशेंच करतात जेजू म्हणटा म्हणटच तुज्या दुस्मानाचो मोग कर आनी ताचे पासत तुवें मागणें करूंक गरज म्हणटच आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक गरज पयले सुवातेर भाव भयणीनो आमच्या दुस्मानाक आमी भोगसूंक गरज दुसरे सुवातेर ह्या मनशा खातीर आमी मागूंक गरज म्हणटच जेन्ना आमी आमच्या दुस्माना खातीर मागता तेन्ना आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर एक शांती येता आमच्या जिवितांत शांती समाधान मेळटा आमकां आमचें जिवीत जें उचांबोळें एक आसलें आमच्या जिवितांत आमकां सगळो प्रेशर आसलो दुसरें आमकां हेर पिडा आसली ती भाव भयणीनो आपुणूच भाव भयणीनो पयस जाता
कित्याक वर्साचे वर्सा आमी भाऊ भयणो आमकां पिडा आसा म्हूण आमी पिरगोताव आमी जायते फावटी म्हणटा बरें दिसना जिवाक उडीक आमच्या जिवितान आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक तयार ना आमच्याच घरान भाऊ भयणो भाटा बेसांक लागून आमी आदवोगाद काडटा कितली वर्सां आमी झुजता कितलो वेळ भाऊ भयणो आमी सारता कितले पयशे आमी मोडटा भाऊ भयण्यो कोंतान आमकां जाय आमी सारके म्हूण जालेले ही दुस्मानकाय आमकां खंय व्हरता काय खंयच आमकां व्हरना बोलदें जाल्यार आमचेंच नोश्ट आमचें जाता भाऊ भयण आमकांच भाऊ भयणो शांती मेळना हाची सो आमकां उगडास करता तुमी म्हजे शीस जातले तुमचो सर्गीचो बाप काकलूत सार तशेंच तुमी काकलूत सार जायात व्हडलें देणें आमकां देव दिता ज्या मापान तुमी घेतात ओ दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें म्हणटच जो मनीस उदार जो मनीस दुसऱ्यांक भोगसणे दिवंक राजी आसा ताका उदीक देव भोगशितलो जो देव आमचो उदार खुर्सार उमकळटना पुत्यान बापा तांकां बोगूस ते नोकळोत कितें करता तें खुर्सार उमकळटना पुत्यान आपल्या दुस्मानांक बाबा भयणीनो भोगशिता ह्या देवान आमकां शिकयलां आमी उदार मनाची जावं ह्या देवान आमकां शिकयलां दुसरे आमच्या दुस्माना खातीर मागूं ह्या देवान आमकां शिकयलां नोसाय आमी करना जावं ह्या देवान आमकां शिकयलां उदीक आनी उदीक आमी आमच्या जिवितान शांतीचे मनीस जावं जेन्ना आमी शांतीचे मनीस जातले भाव भयणो तेन्नाच की आमचे इश्ट जावंक पावतले तेन्नाच की आमकां खरी शांती मेळटली आज आमकां ही कृपा मागुया जशें अब्राहम लिंकान म्हणलें हांव तांचो भस्म करतलो पूण खंयचे वाटेन हांव भस्म हांव तांकां म्हजे इश्ट करून घेतलो भाव भयणो हीच पद्दत आमी आपणावया जो कोण म्हजो दुस्मान जाता जाल्यार ताका भोगसणे आमी दिवया जो कोण म्हजी राड आसा ताची पासत मागुया जो कोण म्हाका शिराप घालता ताका भाव भयणो उदीक आनी उदीक देवा मुखार आमी उबारी जो कोण आमकां भाव भयणो ह्या जिवितान सोतायता तांकां उदीक आनी उदीक देवा मुखार आमी हाडुया तेन्नाच की जसो आमचो सर्गीचो बाप काकलूतसार आमी काकलूतसार उदीक आनी उदीक आमच्या कुरण्यांतल्यान जातात म्हूण दाखोवंक पावले हीच कृपा आमकां मागतना आज बालपणाचो दीस हे आमच्या भुरग्यां खातीर मागुया देवान तांकां सुरक्षीत सांबाळूंक आनी तांकां बरे तरेन फूल ना पाकडी कोणेय दिवन आदार दिवंक पाप साहेब आमकां मागूंक लायता जी परिस्थितीन ती आसात ते परिस्थितीन तांचो उगडास आमी करुया आनी उदीक आनी उदीक तांकां बरें आपलें जिवीत सारूंक आदार मेळूंक तांचे पासत मागुया उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबाट तुसारून सगळीं बरोबर म्हणुया सत मानता देवाक सर पदवीदार बापाक सर्गार आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो आंकवार मरितान जल्मलो पोस ताका ताणें कोस सोंसले ताका कुस्तार चुरलो तो मेल्यांमध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गाक चडलो सर्वपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांच्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक कोवीस सुबेक भक्तांचो एकतार पातयेचे भोगसणे गुरूचे जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमी कितें सारकें तें जाणो तरी आमी वायट तेंच करता देखून आमकां बरें तें करूंक आशिर्वादान भर म्हूण आमची मागणी देवा बापा मुखार आतां उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मिसावांत ते वांटो घेतात म्हूण वळखून एकामेकाक सहकार दिवंक आनी पाप साहेबा आनी बिस्म साहेबा सांगाता जेजूचें कार्य ताणें फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया वेंचणुको जावन गेल्यो तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी सगळ्या लोकां खातीर आपणें वावरूंक जाय म्हूण तांणी वळखूंक देवा लागीं मागुया
आमच्या गांवांत वाड्यांत ज्यो दुस्मानकायो आसात त्यो पयस करून आमी मोगाचो एकचार घडोवंक आनी जेजू क्रिस्ताचें मिसांव आमी फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या कुटुंबांनी शांती मोग आनी समजिकाय वाडोवंक आनी दर गोराब्यान दुसऱ्या गोराब्याची गरज वळखून तांच्या आदाराक सदांच पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. पवित्र बालपणाच्या दिसा आमी पवित्र बालपणाचे संस्थेंत वावुरतात तांचे पासत मागता. भुरग्यांक तांचे होक सदांच मेळूंक आनी भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर सगळो आदार तांकां मेवल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुतांची सून आपल्याक वायट करतल्यांक बोगसूंक आनी तांकां बरें करूंक कोरण्यांनी दाखयलें. तेंच आमी करूंक ह्यो गरजो तुजे मुखार आमी घातल्यात. आमच्या अस्कोतायेक तुजो आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गीत घेवया. C21 पेज नंबर 37. C21. कितें घालताय त्या उडक्यान, कितें घालताय ते काशी, ह्या दिनपाराच्या हातान कितें बेगीन दवरताय. म्हजो मोग आनी तूं म्हजें काळीज जाली मोग. म्हजो सोदोस आनी तूं सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो मोग आनी तूं म्हजें काळीज आनी मोग. म्हजो सोदोस आनी तूं सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या भाव भयणे, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या आदरले बलिदान आपल्या वागान निमित्त आमच्या नातल्या पवित्रतेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. तांचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाबूय आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर कडेन सूर ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो. आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कुश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवो सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा क्रोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनः शिवणपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्न देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुड्यान रगत येतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरमोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोर जोरीत पुकामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगतीचो पोती बागयोन सुसे बागयोन धरून तांण सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं शेरार तुजी खुशी स्वर्गांत जाता आमचो दिसपटो आनी आमी आमची दिसलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां ताणे प्रदी नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां दिवा दया करून जिवितांत सवस काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमत तिका शांती दी आनी तुस्त काय कोटान सांबाळ तो जियेता राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमच्या शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुम्या तुम्ही म्हजे भितर जेवणाक पावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो केलो तसोच एका वेगाचो आमी आदारो कोचो. एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो
विस्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां बासायताय ही तुजी बासावणी बेगीन सादी पावय म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मातशें बसुया सुमानाच्यो कोडोवण्यो गेल्या आयताराक आमचें दौरदान जालां 18,485 रुपया 18,485 कपेलान जालां 1,470 रुपया सगळे मेळून 19,955 रुपया 19,955 येता त्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक हे भाशेन 6:30 वरांचेर टॅलिफोन एक्सचेंज समुदाय 7:45 वरांचेर संत बार्तोलोमे समुदाय होली क्रॉस 9 वरांचेर आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल सोनवारा इंग्लिजीन मीस आनी कपेलांत कोंकणी मीस 6:30 वरांचेर सदांचे परी आसतली चोत्रायदोची आमी शिजेचो बुधवार येता 2 तारखेर मार्चाचे पयले मीस जातले 6:30 वरांचेर दुसरे मीस जातले 8 वरांचेर अविंदो कोलार हांगा जेजूची माज मोडून उडयल्या ह्याच निमतान आमी तांचे संदर्भांत आमी तांकां आमचो तेंको दिवंक 2 दिसाक सकाळचे मीस जाता तेन्ना जेजूची माज मोडली एक कांतार एडवीन कॉस्टा हांणी गायलां तें आमी वाजयतले तुमी तें पळोवचें म्हूण मागता एक्सको हांची मिटींग आसा 23 तारखे फेब्रुवारीचे 5 वरांचेर पीपीसीची मिटींग 24 तारखेर फेब्रुवारीचे 7 वरांचेर फ्री ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प 21 तारखेर फेब्रुवारीचे पालोटी होम चिकाली हांगासर 2 ते 6 वाजता आसतलें मागता बायलां लागीं तुवें वचून आपली तपासणी करूंक उबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात आमच्या दुस्मानांक भोगसूंक तांकां आमी मागूंक आनी अदीक आमचे इश्ट करूंक आमी वावरूंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा शेवटाक गीत घेवया F21 पेज नंबर 95 F21 Krista zawsze